सत्तरी सारख्या गावगिऱ्या वाठारासावन चिमला सारख्या शारा लागसरच्या वाठारामेरेन जमनी खातीर परत लोक रस्त्यार येवपाक लागल्यात। तांच्या प्रश्नांचेर आता आम आदमी पार्टीन बोवाळ घातला। चिमलाच्या आयटी पार्काक लागून पारंपारीक तळे वतले म्हूण लोक चाळवल्यात। जाल्यार सत्तरीत आलवारा जमनीच्या प्रश्नाचेर कमिशन बसयात अशी मागणी फुडें आयल्या। मिना खणी रोखडेच सुरू जातल्यो ही फट अशेंय आप म्हणटा। सत्तरीचो उदय बर्वे म्हणटा पोर्तुगेज सरकारान लेगीत सत्तरीकारांक जमिनीचो हक्क काढून घेवंक ना, पूण आताचें सरकार तांच्यो जमनी पयशे दिवन विकत्यो घेयात म्हण सांगता। हाका आमचो विरोध आसा। बेगोबेग आमच्या जमिनींचो प्रश्न जाग्यार घालात। आयटी पार्क हो राजकारण्या खातीर मनी मेकिंग प्रोजेक्ट। हो पार्क चिंबलकारांच्या न्हय, कॉर्पोरेटरांच्याच फायद्याचो। आपाचे पत्रकार परिशदेंत चिंबलाची आना ग्रेशियसान हो आरोप केला। पळयात सत्तरी आनी चिंबलाचे हे लोक कितें म्हणटात ते। वाळपयचे जे लोक आसा तेंच्या कडेन पोर्तुगीज टायमाच्या पयलींच्यान ही लँड आशिल्ली। खूब पयलींच्यान ते लँडाचेर आसले, त्या रायट्स तेंच्या कडेन आसले। इवन पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान सुद्दां तेंचे रायट्स काडून नासले। वयल्यान कितें तरी लॉ हाडून तांकां अल्वारा टायटल म्हणून तांकां ती लँड दिल्ली। पण आतां जी गव्हर्मेंटान न्यू अमेंडमेंट हाडलेले आसा तितून असो रूल आसा की ह्या लोकांक 5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर भरून ही लँड गव्हर्मेंटा कडल्यान विकती घेवपाक जाय, आपलो रायट्स दवरपाक लँडाचेर त्या। आनी तेच्या खातीर 6 म्हयन्याची डेडलायन दिल्ली आसा। सपोज जर लोकांनी भरूंक ना ते पयशे जाल्यार ही लँड आसा ती गव्हर्मेंटा कडसून परतून रिवर्ट जातली। सो हो जी अमेंडमेंट हाडलेली आसा हो सत्तरीच्या लोकांचेर अन्याय आसा। सो आमी डिमांड करता की गव्हर्मेंटान ही अमेंडमेंट आसा ती फाटीं घेवपाची, एक कमिशन बसोवपाचें आनी जे अल्वारा लँडाचे इश्यू आसा सत्तरीतले ते बेगिनांतल्या बेगीन सॉल्व करपाचे। IT park that is coming down in Chimbel, we don't need it because there are so many problems in Chimbel. You can see so many migrants, they are all just saturated over there. There is garbage issues, there is such a mess, there is no schools, proper schools for children, there are no agriculture where people can do some agriculture land. So all this land has been grabbed by these politicians in the name of IT park, and this doesn't benefit our Chimbel people at all, because this will benefit only to the corporators. This is only the money making project. आपाचो म्हणयारो सिद्धार्थ कारापुरकारान बिरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें, मिना खणी रोखड्योच सुरू जातल्यो अशें राजकारणी गोंयकारांक सांगतात तें सामकें फट। सर्वोच्च न्यायालयान ताचेर बंदी हाडल्या। राजकारण्यांच्या हांयसाक बळी पडूं नाकात। तुम्ही राजकारणी लोक येतात आणि लोकांक मायनिंगाच्या लोकांक सांगतात, एफेक्टेड लोकांक की या आमी दिल्ली या, आणि खुबशे लोकांक घेवन दिल्ली वतात मायनिंग सुरू करतले म्हणून। अरे कितें मायनिंग बेश्टें कितें बटन नमल्यार लायट पेट्टा तशें बटन नमल्यार मायनिंग सुरू जातलें? तें कशेंच शक्य ना, कारण सुप्रीम कोर्टान बंद केलां आनी हें बंद केलां ते ताचो व्हडलो हें आसा। ग्रेव म्हळ्यार रॉबरी जाल्या, चोरी जाल्या 1,40,000 कोटी। तो बेश्टे बंद करपाना, तांणी सुप्रीम कोर्टान सांगलां की तुमी एकठांय जाया, कॉर्पोरेशन करा आनी मागीर मायनिंग सुरू करा म्हणून। सो हें आतां इलेक्शन लागीं पावलां, हें लोकांक फटोवपाचें आसा कित्याक आपल्याक मतां जाय म्हणून। सो हांव मागतां लोकां कडेन बाबा तुमी सावध रावात, बेश्टेच हें जायनाका, तांचे पिशेपणान पडनाकात। मायनिंग जेन्ना सुरू जावपा आसा तेन्ना जातलें, तुमी सामुहीक तुमी कॉपरेटीव तयार करात आनी मागीर प्रपोजल दियात आनी तुमकां मेळटलें आनी तुमचोच फायदो जातलो हातूंत। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।